विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक आत्मीय जावन स्वागत करतास. फुडल्या सिरणींतू हांव मनाचे केलो विशय तुमगेल मुखार प्रस्तुत केल्लो आसा. आयचे विशय स्वच्छ मन. एक क्लासांतू एक टीचर सांगता चेडवांक, फाय तुम्ही क्लासा येताना प्लास्टीक बॅगांतू टोमॅटो घेवन येवका म्हूण सांगून. तुमकां कितले जना वयरी हेट्रेड आसा, म्हळ्यार तुमकां कितले जनाक पळयला जायना तितले टोमॅटोज तुमगेल प्लास्टीक कवरांतू तुमी हाडका आनी त्या प्रत्येक टोमॅटाक त्या व्यक्तीले नांव दवरका म्हूण टीचर सांगता. चेडूं जायत म्हणून माती हालून घरकड वता ती. हिडदूस येताना प्लास्टीक कवरांतू पुरा जने टोमॅटोज घेवन येता ती. केलो जनाल हंतू एक टोमॅटो, केलो जनाल हंतू 2, 3, 5, 6, 8 तितले तर टोमॅटो आसता. चेडवांक एक कुतूहल, कसालो आसच्या पुरो आमगेल टीचरान टोमॅटो घेवन यो म्हूण सांगिला म्हूण सांगून. कट्ट करून जेवो टोमॅटो सार करतवे म्हूण सांगून तांणी उलोवन घेता ती. टीचर त्या सुद्दी उरलेना, ते पाठ करता वता. दनपार म्हणटना चेडवांक मस्त कुतूहल जावन ताणें निमगिता ती. मॅम, आम्ही हे टोमॅटो कसं करच्या म्हूण सांगून. टीचर सांगता, कांय करच्याक ना, टोमॅटोज घेवन तुम्ही भोंवका 7 दिवस खंय वतात की थंय ते टोमॅटोज घेवन वचका. वॉशरूमा वतात की, निद्दोच्या वतात की, काम करता आसतना, स्कुला वताना, घरा वताना पुरा त्या टोमॅटोचे प्लास्टिका तोट्ट घेवन तुम्ही भोंवका आनी कसलेय करचे नाका म्हूण सांगता. चेडूं लागता ती तितले वेळ जायत म्हूण सांगून पयसता ती. 2 दीस जाता, 3 दिवस जाता ना, चिकेची टोमॅटोंतू एक वासण येवच्या सूर जाता, कुसल वासण. तेदन चेडवांक चिके कश्ट जाता. टिचरा सांगता ती, टिचर वासण येवच्या स्टार्ट जाला, आमी कसल करचे म्हणून. टिचर म्हणटा, कांय करचे ना, 1 वार तुमी ते घेवन भोंवकाची म्हणून. टिचरान इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली, मागीर कसल करूं जाता. चेडवांक विंगड उपाय ना, त्या तोट्ट घेवन भोंवता ती. असहनीय वासण तांकां कसं करचें म्हूण कळना जाल्यार टीचर सांगता 1 वार त्या घेवन भोंवका म्हूण सांगून. कसल करचें. चेडूं गेलेल कडेन पुरा घेवन वता ती. हांणी घेवन गेलेल तशी वरलेल्यांक पुरा एक नमने खरखर जाता. म्हळ्यार हांणी आयिल कडेन पुरा वासणी, पुरा जन हांकां पळोवन धांवच्या सूर करता ती. विंगड क्लासाची चेडूं घरकड गेल्यार घरकड आनम सवता आसा ती. सो खंय भायर वच्ची तशी ना त्या प्लास्टिका तोट्ट घेवन. तसल एक परिस्थिती निर्माण जाता ना, चेडूं भारी कश्ट जाता. तशीची कष्टारी 1 वार वता. 1 वार नंतर टीचर सांगता, आनी तुमी तुमगेल टोमॅटोज पुरा उडो येता म्हणून. भारी खुशेरी चेडूं पुरा टोमॅटोज उड्डोन येता ती. टीचर निमगिता, तुमगेल अनुभव कसला म्हणून. एकाकला लेखक अनुभव पुरा जेन चेडूं सांगता ती, आमकां पुरपूर जाला म्हूण सांगून. आमकां पळयल कुडले वरलेल्यांक पुरा किरकिर येवच्या स्टार्ट जालेल्या. आमी खंय गेल्यार एक नमने वासण येवच्या शूर जालेल्या. तस जावन आमकां मस्त कश्ट जाले हे 3-4 दिवस म्हूण सांगता. टीचर सांगता, ह्याच परिस्थिती तुमगेल मनांतू तुम्ही तुमकां जायना तिल्या व्यक्ती, एके तुमकां हेट्रेड म्हणटा पळय तसल व्यक्ती घेवन तुम्ही भोवल्यारी कशें जावच्या पुरो. 1 वार तुमकां हे टोमॅटोज घेवन भोंवच्या जायनी, कुसल वासण आयली जाल्यार सगळे जीवन पर्यंत तुमकां जायना तिल व्यक्ती बगे एक द्वेष घेवन तुम्ही भोंवता मू. तुमगेल परिस्थिती आलोचन केला वे. तुमगेल एक मानसिक आरोग्य, तुमगेल एक दैहिक आरोग्य वयरी, एक तुमगेल एक सुತ್ತमुತ್ತ एक वातावरणा बगे तुम्ही आलोचन केला वे म्हूण टीचर निमगिता. हे हेट्रेड ताका मस्त फ्रेंड्स आसता ती, बरी हेट न्ही. इगो, जेलसी, सुपिरियॉरिटी, इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एंगर, मागीर अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, असल मस्त पुरा एक ग्रूप ऑफ फ्रेंड्स म्हूण आसता ती. आमी खंयचे एक फ्रेंडाक भितर जाग दिल्ली म्हळ्यार हे सगळे ग्रूप भितर येवन बसता. ते पुरा इंटरकनेक्टेड. सो एकल्याक आमी माणे घालचे ना, पुरा जने वटू येवन सोडता ती. तश जावन हे मेंटल एनिमीज म्हूण कसल आसा, एक आमगेल मानसिक शत्रू हांणी पुरा जनाक आमी माणे घालून बसकारोच्यानच. एक कुसल टोमॅटोज आमकां तडसून घेवच्या जायना. आमगेल मना भितर हे इतले पुरा शत्रू घेवन आमी आमगेल सगळे जीवन कशें काडचें साध्य आसा. ताजे निमित्त मानसिक आरोग्य मात्र न्ही, दैहिक आरोग्य वर केन वायट जाता. आमगेल भितरी 2 तोळ आसा. उल्फ म्हूण सांगता ती.
एक चांग तोळ आनीक वायट तोळ हे दोन्ही तोळ स्ट्रॉंग असतांती म्हळ्यार बलशाली दोगजने बलशाली आमी करची आलोचना आमगेल उलोवची उतर एके आमगेले कर्त्र म्हळ्यार आमी करची काम ते पुरा हे तोळ इन्फ्लुएन्स करता हांव तूं खंयचे तोळ विन्न जाता म्हळ्यार आमगेल हाता आसता आमी कोणाक जेवण दिवन बसकार येतात की तांणी विन्न जातांती तस जावन खंयची तोळाक आमी पुष्टी दिवका म्हळ्यार आमगेल हाता आसता आमगेल दैहिक आरोग्य वरकेन आमगेल हाता आसा आमकां येवची पुरा नमने कायलो ते हे पुरा आमगेले मेंटल एनिमीज म्हूण कोण सांगले पळय त्याच कारण तस जावन आमगेल आरोग्य राखचे खातीर आमी ह्या दूर दवरका जाता ಕೆಲವು ಜನ ಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿತ್ತಂತಿ आमी समजच्या पुरोंती आमी पुरा ओके चांग क्वालिटीज मात्र आमगेल भितर घेता अंती जाल्यार आमगेल सुತ್ತमुತ್ತ आशिल्ले जन तशें ना अंती नवे तांकां कसल करचें म्हूण निमगिताना हांव तांकां सांगचें आसा आमी बदल जावं येता जाल्यार विंगड जनाक आमी बदल करचें जायना आमी प्रयत्न करूं येता जाल्यार तांकां बदल करचें केलो पटी असाध्य जाताना इग्नोर म्हणचें ते मस्त लक्ष घेवची ना ತಂಗೆಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಚಿಕೆ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ತಸಲ್ ವಾತಾವರಣದಕ್ಕೂ ದೂರ ಅಶಿಲ್ ನಿಮಿತ್ತ आमगेले मानसिक आरोग्य आमी राखच्या जाता आनी कोणाले विशय आमी एक असहनीय भावना एके आमी एक हगे बेळसून घेवचे अगत्य ना इता म्हूण सांगला रे ताजे निमित्त आमकां वायट ताजे बदलाक एक प्रार्थना करूं सक्कड जनाक देवा बरी बुद्धी दी बरें करी म्हूण सांगून पुरा जनाक गॉड ब्लेस यू एवरी वन म्हूण सांगूका हे पूरा गूण आमी आमगेल भितरी डेव्हलप करता जाल्यार सुरवेरी आमकां आसका एक तृप्ती सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन म्हणटा ती आमगेल भितरी एक तृप्ती आसल्यार आमगेल भितरी एक खूश आसल्यार आमकां विंगडाल वयर एक द्वेश भावना जेवो जळकपिशी जेवो कसले येवच्याक साध्य ना सो हे एक स्किल आमी डेव्हलप करचे तसले एक कौशल्य सो आमी प्रयत्नपूर्वक जावन आमी एक खुशेर आसच्या प्रयत्न करता आनी आमी बेळवूच्याक आमी प्रयत्न करता आनी आमगेले सुತ್ತमुತ್ತ आमी आशिल्ले घर आसच्या पुरो आमी आशिल्ले एक वातावरण आसच्या पुरो ते पुरा खुशी दिव्या म्हूण सांगतची आयचे मेगेल मनोचैतन्य कार्यक्रम हांव मुक्षिता आसा सकट जनाक नमस्कार